गोंयच्यान लागून केन्नाच इनिशिएटीव म्हणटा ती कोणें घेवनासली, पण खंय तरी म्हाका आमचे स्पेशली सड्याचे भोगदा जेती हे लोकांक लागून हांव हे इनिशिएटीव खंय तरी घेवपाक फुडयता सरकार. हालींच आमी पळयल्या कित्याक हांवें स्वता पीएमा कडेन बसलो, तेंची कंपनीच्या सगळ्या ऑफिसरांक आपोवन JSWच्या तशेंच अडानीच्या तांकां आपोवन डिस्कशन करून खंय तरी एक प्रयत्न असो म्हाजो चालू आसा. तेज्या लागून एक ड्रोन घालपाचो आमी JSWन घातलो आनी तो काम चालू आसा. ऑलमोस्ट तेंच्यांनी 300 कोटी मोडून तो ड्रोन घातलो आसा. फक्त एक प्रयत्न की बाबा पोल्युशन खंय तरी कमी करपाक. आनी हांवें उतर दिलेलें आसा जो केपिंग आसा पयसो हँडल करपाचो तो तितकोच उरतलो म्हणून केन्नाच तो वाडोवपाक दिवपाना. अजून पर्यंत हांवें वाडोवपाक दिना, तितकोच दवरलेलो आसा. बाकीचे हांव तुमकां कितें करपाक सांगता, बिश्टे एज्युकेशन लोक हांगा करपाक लागलेले आसा. एज 3 वर्सां म्हाका कंप्लीट जाले आमदार म्हणून. 3 वर्सां भितर व्हडलो स्टेप घेतलो म्हणून तो एक येदो व्हडलो आमी भितर ड्रोन घालपाचो हें केलो. ते ट्रक सगळे कोळशाचे ट्रक बाकीचे ट्रक जे हांगा वचून वयताले आमच्या सड्या वरसून हे रस्त्या वरसून ते आयज बंद जाल्लेले आसा. एक ट्रक म्हणटा तो कोळशाचो जो या बाकीचे कसलो हे रस्त्या वरसून वतलो. हो सगळो आसा तो आमच्या न्यू फ्लायओव्हर जाला थंयसून वयपाक लागलेलो आसा. बाकीचे कोणी कितें म्हणून म्हणजे हांव म्हणटा कितें हें जालां तें म्हाज्या टेन्युरान जालां. हे खंय तरी हांव म्हणटा कितें आमी खंय तरी बरें कार्य करता म्हणून हे खंय तरी आमच्या म्हाज्या टेन्युरान हें कंप्लीट जाल्लेलें आसा. आनी तेच्या लागून तेजो खुबसो इफेक्ट जो जातालो तो खंय तरी कमी करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. तसोच अडानी वांगडा हांव स्पेशली आमच्या अडानीचे जो आमचो तेंचो मेन इन्चार्ज आसा संदीप, ताका हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेजे कडेन म्हाजे कडेन खुबदां उलोवप जालें. कित्याक तुमकां खंय तरी बाबा जो कोल तुमी हँडल करता हेजो डस्ट पोल्युशन लोकांक जावंक जायना, पण तुमी कितें तरी स्टेप घ्या. तांकां आमी सांगलेलो आसा तुमी खंय तरी ड्रोन घालपाची गरज आसा. सो तेंच्यांनी आसलो तेंचो प्रपोजल केल्लो आसा. तो सँक्शन जाल्या उपरांतूच ते डिसिजन घेतले. बट सद्या टायमिंग तो डस्ट वयर येवंक जायना, लोकांक इफेक्ट जावंक जायना. कित्याक तेंच्यांनी सकयल प्रिकॉशन घेतलेलेच आसा. बट हांव म्हणना कितें डस्ट पोल्युशन जायना, डस्ट पोल्युशन जातात आमकां हेजो त्रास जातात. बट खंय तरी तो कंट्रोल करपाक हांव जर म्हणटा जर हांवें एक 50% सुद्दां कंट्रोल करूंक शकलो जाल्यार एक व्हडलें अचिवमेंट म्हजें, आमचें अचिवमेंट, तुमच्या सगळ्यांचें अचिवमेंट अशें म्हाका दिसता. आनी हे पोल्युशनाक लागून जो हांव मनानसून पोट जें काम करता तें हांव जाणा. हांव सदांच तेंचे कडेन झगडटा, तेंचे कडेन उलयत आसता. एसेंब्लीन ह्या प्रश्नाचेर सदांच हांव उलयत आसता आनी आतांय हांव हेजेर उलयतलो. पण आयज तेंच्यांनी खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन आमचे बस स्टँडा पसून ते एल्मोंत पर्यंत फूल वाट, ही फूल वाट आसा ते 5 मीटर हायटाचेर ते विंडशील्ड घालतले. तो विंडशील्ड घातल्या उपरांत तो पोल्युशन सकयच्यान वयर येतालो ते खंय तरी कंट्रोल जातलो. हांव म्हणना बंद जातलो, बट खंय तरी कंट्रोल करपाचो एक फर्स्ट स्टेप घेतलेलो आसा. आनी हो तेंच्यांनी फर्स्ट फेज 250 मिटराचो करतलो. तेजे उपरांत ते टोटल आसा तो 750 मिटर आसा, म्हळ्यार 750 मिटर्स अप टू एल्मोंत पर्यंत, हांगासून एल्मोंती कडेन पर्यंत. सो हे आमचो आसा आनी तेजें काम ते स्टार्ट करपाक सोदता ह्या दिसांनी. तेज्या लागून तांकां हांव अडानीचे सगळे रिप्रेझेंटेटीव हांगा आसा तांकां घेवन हांव मुद्दाम येयल्लो आसा. आनी ह्योय आमचे प्रेस मिडिया सुद्दां जे हांगा आसा तांकां हांव सांगपाक सोदता ह्यो आमचो एक प्रयत्न करपाक लागून, हो प्रयत्न करपाक लागून हांव हो फुडाकार घेतलेलो आसा. कितें आसा आयज जे ओपोनंट आसा थोडे जाण दिसते एलिगेशन करता. हांगा म्हाजो प्रयत्न आसा, हांवें कितें तरी त्या 3 वर्सां भितर करून दाखयलें हे पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून. आयज कोणेनूच हो इनिशिएटीव घेतलेलो नासलो. इतले आमदार येवन जाले, इतले मंत्री जावन जाले, पण कोणेन हो इनिशिएटीव घेवन आसलो. तेजो MLA 3 वर्सां भितर हांवें ड्रोन घालून दाखयलो. कोलाचे जे रस्ते ह्या रस्त्या वचून जे ट्रक येयले ते बंद करून दाखयले आनी आतां अडानीचो हेल्प घेवन ते विंडस्क्रीन घालतात. सो हो म्हाजो प्रयत्न आसा. फुडें म्हाजो आनीकूय प्रयत्न आसतलो की बाबा पोल्युशन म्हणटा तें टोटली बंद जावचें आमचे मोगांव कन्स्टिट्युन्सी, हेच्या लागून म्हाजो प्रयत्न आसतलो. बट हे 3 स्टेप जे हांवें फावंडेशन घातलेलें आसा ते खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून. हेच्या लागून तुमकां ब्रीफ करपाक लागून सांगूंक लागना. तुमच्यो तितलीच जबाबदारी आसा जेन्ना हांव तुमकां सांगता हेवूय तुमी तुमचे उलोवपाची गरज आसा. बाबा हे आमचे आमदारान करून दाखयलेले आसा, बाकीच्यांनी पण कितें करून दाखयलें तें सांगायचें. सो हें तुमकां सांगपाक लागून हांवें आपल्यान तुमी सगळे जाण
हांगा येयले म्हणून तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा. So I think MLA sir has already introduced the project. So he was using the word green barrier. So I would say it's not a wind barrier, it is more of a dust barrier. So what we are trying to do, see, we already take measures because we know that we are handling a coal cargo and we are running a coal terminal. So we take already a lot of measures are already been taken. We have a completely mechanized system through conveyor belt. So there is not much of manual handling which we are doing. We already have dust suppression. We have now recently installed the automated dust suppression system. We also use nanoparticle, nanochemicals which we spray on the cargo heaves so that the dust can be arrested. In addition to this, we have a natural height of almost 40 meters between our jetty to this level where people stay. But we thought that it is all the more prudent on us that we should again go for a dust barrier so that we can create further interface so that the people who are staying in the vicinity don't get exposed to the coal dust. So that is the whole rationale behind this. So we took his opinion, and he also thought it was a very novel idea that it will be definitely contributing to protect the people from any dust, any fugitive dust which may otherwise escape. Because normally, as I said, we take all possible measures, but as I said, the word fugitive, which means that any dust which escapes the system definitely will have a barrier which will be restricted, and it will never get to reach the population. Yeah. What about the dome? You are planning to put any dome? So I think sir had already just briefed about it. So dome is it's a big ticket cost for us. So JSW has built a dome at the cost of some 200 crores. But for us we have two plots. So if I have to build a dome, it will be nothing less than 400 crores. So definitely it has gone for approval, but it may take some time. So this more or less is a stopgap. But dome I am not able to commit now because, as I said, it's a big ticket cost, and we have already exhausted 15 years of our concession. But so that presently the population doesn't get even remotely impacted because of the coal dust, we are taking all possible measures so that none of the coal particles reaches. तुळशीराम तू टेन्शन नका, करून घेतात ते. तुमका 400 कोटी असणार तर 500 कोटी असणार, करून घेतात. बरं झालेलं आहे की जे कोला खात्याचे प्रिपरेशन जाता ते खूप बरे, आणि आम्ही कितले वर्सां जाली आम्ही सोंसताले कोला खात्यात. आयज तो डोम बीन घालून सरान आमची खूप बऱ्याचे बरी कामां केल्या. जशें ते ट्रक ते हांगासून आमच्या लोकल रोडा वयल्यान येतात ते वचून ते बंद जाला, आनी मेन आतां तेंच्यांनी जो पोर्टाचो कनेक्टेड रोड केला तो बरें केला. आनी सर हेजे फुडें आमचें बरें काम करतलो, आनी देव सरा कडेन म्हणटा हे अशें कामां करीत राव.